साळ न्हंय नितळ करून ती पयलीं आशिल्ली तशी करपाचो यत्न सरकार करतलो म्हण खंय मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. नुस्तेमारी मंत्री हावेर्तान फुर्तात ही गजाल उलयला. नावेली नुस्त्या महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात हावेर्तान उलयलो. मुख्यमंत्री पार्सेकारान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. महोत्सव 1 फेब्रुवारी मेरेन नावेली चलतलो. उपरांत 5 ते 8 फेब्रुवारी मजगतीं तो म्हापशां जातलो. आता हिंगा येशू फुडें हांव सराक आमची न्हंय दाखोवन येयला, रिवर साल. सरान ते न्हंयचे कंडिशनूय चयला आनी सरान म्हाका आश्वासन दिलां की जात तितले बेगीन आपण ते डिसल्टिंग करून दितो म्हणून आमकां. सिवरेजाचें काम चल्लां. नवीन 21 MLD प्लांट जाता. जे सगळे टॉयलेट बाथरूम जे साळ नदयेत सोडलेले ताका ऑल्टरनेटिव्ह प्रोविजन ताणें केला. साळ नदीची कितें स्थिती जाल्ली ही दिसता ताच्या फाटल्यान तो आसा. ही जागा 50,000 स्क्वेअर मिटर जागा ताणें एक्वायर करून ताच्या इनिशिएटिव्हाचेर एक्वायर जाला. आणि हांगा मल्टीपर्पज ग्राउंड तयार जाता, स्टेडियम जाता, इनडोर जाता, आउटडोर जाता, स्विमिंग पूल जाता. रस्त्याचें रुंदीकरण चालू आसा. पयली अखिल गोय बाप्तिस्ट फेर्नांडीस यादस्तीक फुटबॉल सर्त वेरेणेच्या फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायस्कूल जिखले. फायनलीत तांणी रायच्या अवर लेडी ऑफ स्नोसाक ट्राय ब्रेकरांत 4-3 गोलांनी मारले. थारायल्ल्या वेळात दोनूय पंगडांनी 1 गोल मारिल्लो. 12 वर्सां सकयल्ल्या पिरायेच्या भुरग्यां खातीर ही सर्त आशिल्ली. There are a lot of young grassroots programs चलतात. तांकां चड competition ना जाल्यार कितली practice कर तांचो development जावचो ना. So such tournament will bring development to the football. And I have seen खूप जाणांक अशें पळयल्या promising footballers तातूंत पळयल्या आनी they can be stars of tomorrow. First of all, hats off to the organizers, Goa Soccer Center, for organizing this tournament for under 12. This is the right age, I feel, to develop footballers, and the young players need this type of competition. इतल्यान हे खबराची तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.